रूपांतर हाचेर आमी नियाळ करया. कितें तरी मौल्य आसा आमी सोदून काडया आनी थोडी मौल्य तुमचे वांटून घेवंक सदांचे बरीच हांव कशी व्हरतां. देव बरें करूं तुमकां. थोड्यांनी म्हाका संदेश धाडला, फादर तुमचे संदेश तिके लेट येतात आनी सदां आयल्यार बरें आसलें म्हूण सांगून. आनी थोड्यांनी तांचो संदेश धाडला, फादर 2 दीस जाले आमकां तुमचो संदेश येवंक ना. आनी अशें म्हळ्यार खंडीत जावनी तुमी राखोन आसात, आशेन आसात, त्याच लागीं लागीं सबस्क्रायबर तुमी आसात. देखून मस्त आवाज करनासतना तुमच्या बऱ्या मनान एकामेका वांटोवण घेवन तुमी सबस्क्रायब करूंक एकामेका सांगला आनी जायत्यान ते पळयतात. देखून तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी परत्यान तुमकां स्वागत करता आध्यात्मीक मौल्याक. जेजूचें रुपांतर थंयसर कितें घडटा? कारण म्हज्या दुसऱ्या आयतारा दिसा आमी ते वाचता. जेजू तेगा शिसांकाण घेवन ताबोर दोंगरार वता आनी थंयसर मागणें करता आसतना शीस न्हिदोन आसतात. आनी शीस न्हिदोन आसल्या वेळार थंयसर बाप, पूत आनी सगळो सर्ग एकामेकाचेर संभाशण करतात, उलोवण येता. जेजूच्या कश्टा वयर जेजून कितें भोगूंक पडटलें, सोंसूंक पडटलें आनी कितें घडटलें घडये हाचेर एक रावंड टेबल कॉन्फरन्स कशें केलां कशें आमकां दिसता. पूण हे शीस न्हिदोन आसलेले उठ्ठा आसतना तांकां बरें दिसलें, वाव आमी जागे जाल्या वेळार हें आमी पळयलां, हें कितें काय म्हणून. आनी थंयसर ते म्हणटात आमी सुमया हांगासर 3 तंब बांदया, कित्याक हांगासर रावंक बारीच बरें. आमी रेतरे गेल्ल्या वेळार बरें मागणें केल्ल्या वेळार हांगासर रावया कशें म्हाका आमकां दिसता. आनी अशें ते तंबू आमी बांदता आमच्या काळजांत, आमच्या सुम्याक, आमच्या देवाक, आमच्या सुरवंदराक. आनी प्रत्येक जावन आमी तो तंबू आमकां देव जाय, जेजू जाय, पवित्र आत्मा जाय, पवित्रपण आमकां जाय, सगळें आमी आपणाच्या खातीर एक तंबू करून आमच्या काळजांत दवरता. आनी तो तंबू सदांच जीव उरच्या खातीर आसा जाय तसो तो तंबू आमचे तें सांगून आमी खुशी व्हरता आनी आसल्या वेळार संतोश पावता आनी मुंजस व्हरूंक आमी प्रयत्न करता. ना जाल्यार एक दीस चुकता आनी म्हणटा, वाव तर कितलें बरें आसलें तरी गेल्ल्या वेळार तंबू बांदिलो, आज कोसलोन पडला, कितें परतून हांव वचत जाय असलें चिंता आसूंक पुरो. फाटीं आमी ताबोर दोंगराक या. थंयसर ते मोड तांचेर एक कूप तांचेर आयिल्ल्या वेळार एक आवाज तांकां येता, ओ म्हज्या मोगा सुपूत ताचें तुमी आयका. ओ म्हज्या मोगा सुपूत ताचें तुमी आयका. ताचें आयका कोण म्हणटा? आमचो रचणार, आमचो सुरवंदार, आमचो पोसणार, आमचो देव, जाच्या हातांत आमचें सगळें जिवीत आसा, उस्वास आसा, आमचें हार्ट बीट आसा, आमची सगळी कूड आसा, आमचें सगळें जिवीत ताच्या हातांत आसा. आनी तो म्हणटा हाचें तुमी आयका, हाचें तुमी आयका. ताचे उपरांत जरी तर आमी काना शहरान गेला जाल्यार लग्नान जेजू सांगता, मरी सांगता गेला जाल्यार मरी इतलें म्हणटा, तो सांगता तें तुमी करात, तो सांगता तें तुमी करात. म्हळ्यार तो जावन आसा मध्यस्थ बाप्पा आनी आमचे मदें, आमचे खातीर विनंती करच्याक. आनी ह्या कारेजमा दिसांनी हो संदेश येवन ताणें कसले कसले कश्ट सोंशी जाय म्हजे खातीर, आमचे खातीर, आमच्या सर्वणे खातीर, संवसाराच्या बचावा खातीर, आत्म बचावाच्या खातीर आमकां समेस्तान देवाची भुरगीं जावन सैतानाच्या बंधनांतल्यान सोडोवंक आमकां जैत वंत करचे खातीर आपणाक जाणें समर्पण दिल्लें. खंडीत जावनी ह्या ताबोर दोंगराच्या गणिता वरवीं आमी समजून काण घेता. म्हाका न्हू कितले शीस आसले जेजूक? 12 आसले न्ही गे. वयर कितले आसले? 3 मात्र. आनी उरले 9 जण खंय आशिल्ले? न्हिदोन आसले. तांकां कांयच गुर्त ना. आनी तेगांनी जेजू पुनर्जीवन जाता म्हणसर कोणाक सांगोंक ना. कित्याक? देवा निर्मिलें तांकां मात मेळटा. त्याच प्रमाणे देवान आमकां निर्मिल्यार तें आमकां मेळटा. जागे रावचें आमचें काम, सुमेर रावचें आमचें काम. आनी आज एक मतीन तुमच्या वांटोवपाक आसतना जेजूचें ट्रान्सफिगरेशन, जेजूचें रुपांतर जाता. आनी आमकां हर एकल्याक रुपांतर म्हणटा जिवीत बदली जाय म्हणून. हांवें जिवीत बदली जाय, व्हेरी गुड, जिवीत बदली जाय, हर एकल्यान जिवीत बदली जाय. म्हज्या घोवान जिवीत बदली जाय, म्हज्या बायलेन जिवीत बदली जाय, म्हज्या भुरग्यान जिवीत बदली जाय, म्हज्या आवय बापायन जिवीत बदली जाय, म्हज्या फ्रेंड्सान जिवीत बदली जाय, म्हज्या लेक्चरान जिवीत बदली जाय, म्हज्या बॉसान जिवीत बदली जाय, म्हज्या सांगता काम करतना जिवीत बदली जाय. सगळें बदली जाय, बदली जाय, बदली जाय, बदली जाय. पूण कांय बदलना बरें आमकां दिसता. इल्लें बदलावण दिसता, पूण ती बदलावण न्हय कशी आमकां बगता तसोच तो. देखून म्हणटा थोडे मारगडे, सुण्याची शिमटी वांकडी ती वांकडीच. देखून सरदारजी एक दीस सुण्याची शिमटी काडून एका नळ्यान घालतालो खंय. सुण्याची शिमटी काडून नळ्यान घालतालो खंय. कोणें सांगलें खंय ताका, कितें सायबा
सुण्याची शिंपडी ती वांकडीची नाही गी किती अजून नीट करून प्रयत्न करताय आणि सांगले काही सुण्याची शिंपडी हांव नीट करना पूण म्हजो पायप नीट करता म्हणालो खंय असले परिस्थितीक हेरांनी जिवीत बदलिल्लें चिंतून आमी बदलना तीं बदलना पूण एक सांगात आमी तुमी सांगता वांटून कशी व्हरता आध्यात्मीक मौल्य इतलेंच की खंडीत जावन एका मनशाक पळयत आसतना आसा तसो तो मनीस न्हय भायलें रुपणें तो मनीस न्हय तो फकत मनशा बरें दिसता पूण ताजें अंतस्करण ताजें काळीज ताचें मन जावन आसा तो धनी घरा आयिल्ल्या वेळार एक पेटो वेता आनी ताच्या पांया जळ न्हिदता कित्याक ताका बिस्कीट खावंक मेळटा ताका कितें खावंक मेळटा धनी घालता देखून तो त्या पांया जळ न्हिदता पूण सुण्याक त्या पेट्याक खबर ना तो धनी पवित्रगी भाग्यवंतगी न्यायवंतगी नितीवंतगी सत्यवंतगी न्हय चोर गी म्हूण गुर्तना पूण तो फकत वेता बिस्कीट लागून आनी अशेंच मनशां एकामेका पळयतात कशें तो पेटो बिस्कीट लागून धन्याच्या पांया जळ आसा की तशें मनशां पळयतात तांकां दिसच्या बरी तांच्या गरजा खातीर जावं पळय बायल घोवाक घोव बायलेक घोव बायल भुरग्यांक आनी भुरग्यां आवय बापायक भाव भयणां शेस्त माराक तांच्या फायद्या खातीर तांकां दिसच्या बरी ताणें आयकल्या बरी तांकां ताणें पळयल्या बरी आनी ताणें भोगिल्ल्या बरी अणभवल्या बरी ती मनशां म्हणटात असले ती सबार नासले कोणाची खबर करता हांव सांत भक्त तांकां पळयत आसतना एक तर पिशे कशे ते फकत मागणे प्राशीत उपास आनी अशे उपास त्याग मागणे खन ताका इतलें आयकोंक मेळटलें की इतलें भोगूंक मेळटलें की इतलें सोसूंक मेळटलें की इतले कस तांकां आयले की आज एका व्यक्तीन केल्ल्या त्या उपासा खातीर त्या त्यागा खातीर ते सोशिल्ल्या खातीर ते भोगल्या खातीर ते अणभवल्या खातीर आपणाक सुम्याक समर्पिल्ल्या खातीर लाखांनी न्हय करोडांनी लोक आदीं आतां आनी मुखारी तांच्या पांया तळ वेता आमच्या खातीर विनंती कर कित्याक तुवें केल्ल्या बरी हांवें करच्या खातीर आनी तूं खंय आसा थंय हांवें वयच्या खातीर म्हाका बापा लागी म्हजे खातीर विनंती कर म्हाका सोडवण मेळच्या खातीर हांवें मागल्या संवसार म्हाका मेळच्या खातीर सगळें बरें पडोवच्या खातीर बापा लागी विनंती कर म्हणून त्या दिसांनी सबाळणें केल्लें तांकां सबाळणें दुखयलें तांकां पूण आज तांची गरज सगळ्या संवसाराक तांकां प्रयोजनां पडलें जायत्या मनशांनी तांकां मारूंक प्रयत्न केले तांकां जिवेशी मारूंक प्रयत्न केले तांकां नाना तरेन दुखोवंक प्रयत्न केले तांकां नाश करपाक प्रयत्न केले पूण आज ते समेस्त तांकां गरजेवंत जावंक पावल्यात आनी तांच्या विनवणेन तांच्या मागण्यान तांकां आमच्या खातीर विनंती करतात निरंतरी सर्गीच्या बापा लागीं जावन एका तरान मध्यस्थ आमच्या जिणेंत तांकां उलो मारल्या वरवीं बापा लागीं आमच्या खातीर ती मागणें करतात इतल्या अपुरबायेची तांच्या कश्टां वरवीं थंयसर तांकां जैत मेळ्ळें आनी तांच्या उपासा वरवीं तांच्या त्यागा वरवीं तांच्या सॅक्रिफिसा वरवीं आज बापान तांकां सांतीपणाचो कुरो तांचेर घालन सांत भक्त म्हूण तांकां आमी प्रगटता म्हणटा आसतना मनशां पळयत आसतना आसा तशी न्हय तांचे भितर कितेंय आसा कसले संगती आसात दोन संगती आसप साध्य आसा एक तर बरें जायतें आसा नाजाल्यार खोटें जायतें आसा एक बरें जायतें आसा नाजाल्यार खोटें जायतें आसा बरें आसली बरेंच तांचे भांडार भायर काडटात खोटें आसली खोटेंच तांचे जिणेंतल्यान भायर काडटात देखून मनशाचें परिवर्तन जायचें म्हण सांगल्यार परच्या दिसा वाचल्या प्रमाणे खोटो मनीस जिवीत बदलता देव ताची बातकां बक्षिता ताका जिवीत दिता बरो मनीस जिवीत बदलता खोटें आदारता आनी देव ताणें केलें सगळें बरें विसरता आनी ताका मरण दिता अशेंच जिविताची बदलावणी घडोवन आसता पूण जबाबदार आमी हर एकले देखून आमी एका मनशा पळयत आसतना खंयच्या घडये तो मनीस कितें तो कर नासा कितें तो आदार नासा तोच जाणा शिवाय आमच्यान तें सांगूंक जायना कित्याक सांगल्यार आमकां ती पदवी ना आमकां तो अधिकार ना देखून डाक्टर लागीं गेल्यार डाक्टर म्हणटा वच आनी सगळे टेस्ट करना हाडी 10, 15, 20, 30 टेस्ट करना हाडी
उपरांत तुका सांगता आनी तितले टेस्ट आनी वखद दिल्यार ताका ती पिडा कळना कित्याक आनी शिकले जानवायत हांगासर पावंक पावना आनी थंय म्हणटा हांगासर म्हणजे कांय करूं जायना जाय तितले गुळयो दिता जाय तितले वखद दिता तें करी जाय हें करी जाय म्हणटा पूण पिडेस्त जावन उरता आनी ताका इल्लेशी टेम्पररी रिलीफ मेळटा पूण ताची पिडा कंप्लीट गूण जाता म्हणलें गॅरंटी ना. एक दीस आमच्या आतांच्या पापसाहेबा लागीं पापा फ्रांसीसा लागीं तो पापसाहेब जाल्ल्या वेळार एकलो हांव विचारलें दादले स्त्रियो लग्न जातात ह्या विशयान तूं कितें म्हणटा म्हणून वॉट डू यू से अबाउट गेइजम. पापसाहेबान ताका पळयलें काय म्हणलें की हांव कोण तांची तनकी करूंक हू एम आय टू जज दॅम. खंयच्याय कडेन ते जिवीत बदल दीत देवा शिक्षण पाटयेर दीत आनी तो तरणाटो अविश्वासी अथेइस्ट देवाचे विश्वास दवरनासलो आयकून फाटीं गेलो काय. करेक्ट आन्सर. खंयच्या वेळार मनीस बरो पाड आमच्यान सांगूंक जायना आमी चिंतां तशें तें आमकां तशें दिसता पूण निजाकी तो मनीस आयज कितले भाग्यवंतपण शांतीपण आसा कितलो पवित्रतायेन आसा आमी नेना आनी कितलो थोडलो देंवचां भितर आसा कितले वायट तेजे भितर आसा आमी नेना पूण फकत भायल्यान पळयलें पडलें आमी अशें चिंतां तो बरो तो ना बरो ताजे उतरांनी ताजे कर्णान आमी चिंतां तो बरो ना बरो. आजकाल जायतीं बरें उलयतात कितलें बरें करतात आमी जाणा जायतीं राष्ट्रां आसात कितलीं बरीं मनशां आमी जाणा पूण कोणाकी आमच्यान जज करूंक जायना. प्रोबेबली देखून जेजून सांगला तुमी कोणाकी जजमेंट करनाकात कोणाकी जज करनाकात कोणाची जर्ती करिनाकात कित्याक जर्ती करतलो आनी एकलो आसा. जेजूचें रुपांतर म्हणटा आसतना आमच्या जिणेचें रुपांतर जायचें जाल्यार आमी सोम्याच्या दिश्टीन ह्या मनशाक एकच लेखा पळय जाय जावं बरो जावं वायट तो खोटो तो अन्नाडी जावं बरो भाग्यवंत जावं बरो देवत जावं बरो कोणा नाका जाल्लो भिकारी ग्रेस्त दुबळो वो पिडेस्त सगळ्यांक एकच रितीन आमी पळय जाय. कित्याक म्हूण सांगल्यार देवाच्या उतरांत आमकां पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथ सावन उगडापण ग्रंथा पर्यंत आमकां मध्य ओड अशें मेळटा. इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड दॅन ट्रस्ट इन मॅन. मनशाचे विश्वास दवरचे बदलाक देवाचे विश्वास दवरचे भोव बरें म्हणटा आसतना आमकां आमचे जिणे ट्रान्सफिगरेशन जायचे जाल्यार खंडीत जावन दुसऱ्याचें आमकां कांय करूंक जायना. आमचें आमी कितलें करीत हांव नेना पूण एक मात आमी जाणा ह्या मौल्या वरवीं हांव तुमचें वांटोवणी खुशी व्हरतां कोणाकी एक जजमेंट दिनाकात. जावं पळय जेजू संवसार आसता आसतना आपोस्तलांनी चिंतलें हांव तुज्या उजव्याक हांव तुज्या दाव्याक हांव पळय हिरो हांव तसो देखून जेजू म्हणटा आपणाक गेले कश्ट सोंसूंक पडटले. पेद्रू म्हणटा ना सुम्या तुका कश्ट येवचे नात आमी सोडचे ना तुका कश्ट येवचे पळय. हांवें फारिजेव शास्त्री आनी नाना तरे मनशां जावन हांवें जायतें सोंसूंक पडटलें म्हाका नेगारतले ना सुम्या हांव तुका सोडटलें ना सोडचें ना आमी तुका सोडचें ना पेद्रू म्हणटा पूण जेजू कितें म्हणटा अशें घडोवंक पडटलें. जेजू अशें एक हिरो म्हणटा आनी चिंतलें पूण कुर्सार मरता आसतना झिरो जालो आनी झिरो जावन आमकां ताणें समेस्तांक तुजो कितले लोक आसा संवसारांत सगळे झिरो जाले निमाण जालें वंदू घालन कितलो लोक आसा संवसारांत ताचे मुखार झिरो जालो कितलो करोड आनी बिलियन लोक आसा समेस्तांक आमकां हिरो केलो. कित्याक कुर्साच्या मरणांत तो झिरो जालो आनी आमकां ताणें हिरो केलो. म्हणटा आसतना आपोस्तलांनी जेजू पळयलें आनी म्हणलें हो आमचो हिरो म्हणून पळयतना जेजू आयलो संवसारांत आपणाक झिरो करना आमकां हिरो करचे खातीर कितलो लोक आसा संवसारांत काल जल्मल्याक आज जल्मल्याक फाल्यां मरतले की तो आज एक हिरो जावंक पावला. म्हणटा आसतना कोणी मनशाची जर्ती करनाकात कोणाय मनशाक अंडर एस्टिमेट करनाकात कोणाय मनशाक तसलो म्हणून सांगनाकात कित्याक ताजे भितर कितें आसा तें देवान घाल्लें देव मा जाणा शिवाय आमच्या तें सांगूंक जायना. जेजूक ताणें परिक्षा केली आनी जेजू अशें म्हणटा न्ही म्हणून सांगलें पूण थोडे पडेन सांगलें जेजू सोडून धांवया आमी. जेजू कटापडचो मनीस न्ही ताका काळे करतात काळे म्हणटात हांगासर धांवडयतात हांगासर हें नाका म्हणटात तूं ताचो बेलजेबुलाक उपेग करताय सैतान फडोवंक तशें म्हणटात. आनी एक फावटी शिसायनी म्हळें सोम्या तुजेर सबार राग आसा पळय
देखून आमी सर्गाक उलो मारून तांचेर गुजो येवन ताका नाश करचे खातीर मागचें सोम्या आनी ताका उजो घेवन ताका नाश करूं. जेजू म्हणटा तोंड दांपात तसलीं उतरां तुमी तोंडांत घेवन वचो, तसलीं उतरां तुमी तोंडांत घेवन वचो. कित्याक जेजू आयिल्लो हें करचे खातीर, नाश करचे खातीर न्हय, बचाव करचे खातीर. देखून 17 अध्याय जेजू म्हणटा बापा तांचे मदीं कोणाचो नाश जावं नजो, सगळ्यांनी बचाव जायचो. तर मगाचें न्हू जावं पळय तुजो घोव कसलोय फातर जावं दी, कसलोय भांगार जावं दी, डायमंड जावं दी, कांय उपकार पडनात जावं दी, थोंटो जावं दी, बेबदो जावं दी, खोटो जावं दी, कितेंय जावं दी, तुजी बायल पुरपुरी जावं दी, केप्पी जावं दी, नाना तरेची कितेंय जावं दी, फर्माण दिनाका. कित्याक फाल्यां घडये देवा म्हाका ती आसा तर तूं आसचो न्हय, तो आसा तर तूं आसची न्हय. भुरग्यांक दुखय नाकात, चिडय नाकात. पवित्र पुस्तक म्हणटा बरे बापय बरे आवय तुमी जावं प्रयत्न करात, आमचे मदें बरे कोणी नात. तुमी तांकां बोर दाखोवन तांकां दुखोवन तुमी म्हणनाकात तुमी जल्मांतल्या बरी आसली, तुमी तशें तुमी अशें शिकनात, दाड्डी तांकां फुडें कंपेर करनाकात. कित्याक फाल्यां सकाळीं कसली मनशां जाता आमी नेणाव. 10वी पास जाल्यांतले आज करोड न्हय बिलियनर जाल्यात. घरांनी न्यूजपेपर घालून वयचो सायकलार. आमच्या भारताचो प्रेसिडेंट जावंक पावला अब्दुल कलाम, व्हडलो सायंटिस्ट जावंक पावला. आनी ताच्या उतरांनी आज ल्हान वाक्यांनी कितली जाणवाय आसा. म्हणटा सांगूंक न्हू आज जेजूच्या रुपांतर विशयांत उलयता आसतना खंडीत जावन सगळ्या बदलावण जाय पूण कोणें बदलूंक नाका, गरजूच ना. एक बदलावण आमी आमचे ते हाडया. कसली बदलावण ती हेरांक पळयता आसतना ताका आमी तसलो म्हूण मेजचें आनी ताका आमी सकलो घालचें, ताका वयर दवरचें. तें इल्लेशें बंद करया. कित्याक ताचें तें रुपांतर जाला, तें रुपांतर देवान जाय तें घाला. देखून कोणाकच तो बरो तो पाड म्हूण चिंतनाका. कित्याक इंग्लीश सांगलें आसा द बेस्ट फ्रेंड इज द वर्स्ट एनिमी, द वर्स्ट फ्रेंड इज द बेस्ट एनिमी. हाजो अर्थ जरी तर तुका बरोय दीस आसल्यार तुजो व्हडलो दुस्मान तो, आनी जर तुजो व्हडलो दुस्मान आसा जाल्यार तो तुजो बरो इश्ट. मोठ्यान ताचो अर्थ सांगचें जाल्यार म्हागाचें न्हू तुजो बरो इश्ट मिसाक येता आसतना खंय तर बरें फिल्म आसल्यार आमी फिल्माक या, आमी थंयसर एक ड्रामा आसा ड्रामाक या, आमकां थंयसर एक प्रोग्राम आसा प्रोग्रामाक या. तूं मिसाक वचून चुकताय आनी तुजो बेस्ट फ्रेंड तुका मिसाक येनार बरी करता. वर्स्ट एनिमी तुका वायट व्हरता. पूण तुजो वायट दुस्मान आसलो तो पळयता तूं मिसाक येता आसतना खंयच्या बण्णाची ड्रेस घालाय, खंय बसलाय, कोणा पळयताय, कसली गाडी हाडलाय, तुजी गाडी नितळ आसा की नाही पळयता, आनी केंस सारके उगेला ते नाही पळयता. तूं खंय बसलाय, कसले सँडल्स घालात, खंय वयताय खंय येताय हरये पळय तुका पळयता. पूण तुजो बेस्ट फ्रेंड हें पुरो पळयना, पूण तुजो दुस्मान तुका पळयता. ताका लागून म्हाका न्हू द बेस्ट फ्रेंड कॅन बी वर्स्ट एनिमी, द वर्स्ट एनिमी कॅन बी द बेस्ट फ्रेंड. ताका लागून ह्या संवसारांत म्हाका न्हू कोणाकी आमी मोल लावचें नाका, चूक लावचें नाका आनी कितेंय करचें नाका. आनी आमी जाणो मेल्ल्या उपरांत थंयसर फ्रेंड्स आवय बापय भाव भयणी कोणी ना, घोव बायल कोणी ना. जेजून आमकां सांगलां कोण आसतली आमचे मदीं आसतली, फकत आमी आंजा बरी आसतली. वी वील बी जस्ट लायक एंजल्स. एकामेक कितले वळखता हांव न्हयना पूण देव आमकां वळखता, तितलेंच आमकां पुरो. देखून आमच्या जिणेचें रुपांतर म्हूण सांगलें तें रुपांतर हांव ह्या मोलादीक मौल्या समजून जी येता सगळीं म्हाका एकच लेखाची बरें केल्ली वायट केल्ली दुस्मानां इश्टमित्र समेस्ता आवय बापय भाव भयणां भुरगीं शेजारचीं त्या जातीची ह्या जातीची त्या धर्माची ह्या धर्माची व्हडां ल्हानां सगळीं एकच लेखाची अशें हांव जेलो जाल्यार तें जावन आसा करेक्ट म्हज्या जिणेंत एक मनुश्यत्व म्हणटात मनुश्यपणान जिवचें तें जावन आसा. मोलादीक मौल्या आमच्या जिणेचें रुपांतर आज वी आर मिसींग अ लॉट अबावट इट. आमी जायतें विसरता. देखून म्हाका न्हू आसा तशें मानून घेवया, सगळ्यांकी एकच लेख मानून घेवया, सगळ्यांकी फावो तो मान दिवया आनी आमकां कितें मेळटा पळोवचें नाका. हेरांक आमी कितले मानान आनी घनान तांचें आसलें बरेंपण पळोवंक आमी मुखार सरता जाल्यार तें जावन आसा आमच्या जिणेचें रुपांतर. तेंचो देवाक जाय. तुज्या भावाचो आनी भयणीचो तूं मोग करना जाल्यार तुजो उपास कित्याक उपकारता. दुसऱ्यांक बक्षिनातल्यार तुजो उपास कित्याक उपकारता.
त्यांचं जिवीत तूं पास्का वर्सां उपरांत जैता जाल्यार तुजो उपास कित्याक उपकारता. घरांत मागण्या रजा करनासतना तूं दुस्मानाक आनी बक्षिनासतना आनीक उपास करताय. तुजो उपास कित्याक म्हाका नाका तो उपास म्हाका, पूण आसलेले मौल्य आध्यात्मीक मौल्य काण घेवन तूं जिये आनी आध्यात्मीक मौल्या वरवीं तुका कितें सत कितें बरें तें देवान उडपी केल्लें आध्यात्मीक मौल्या वरवीं मानून काण घे आनी खंडीत जावन समानते सर्वजनो सुखिनो भवन्तु म्हणटात समेस्तांक सुमेच्या नांवान बऱ्या तरान सगळे मानून काण घे आनी मानून काण घेवन समेस्तांक म्हजी भावां आनी म्हजी भयणी म्हूण सांगून म्हज्या मोगाची देवान म्हाका दिल्ली म्हूण सांगून तूं मानून काण घे. जरी तर एक घोव म्हणत म्हजी बायल आसली गी म्हाका नाकाच आसली म्हूण सांगून जायत तुजे बायलेक एका दिसा सोडून सोड. कितले दादले राखून आसात तिका ताची बायल करून घेवं, ताचे फ्रेंड करून ताची गर्लफ्रेंड करून घेवं. वता साय तुका तुजो घोव उपकार पडनातलो ताका सोड तूं एक दीस सोड. कितले स्त्रियो राखून आसात ताका ताजो फ्रेंड कर तांचो फ्रेंड करूंक ताजो घोव करूंक तांणी ताका मानान आनी घानान लेखून वता साय तुका आमकां वता आनी देवाक वता आसा. देखून देव कश्टा मध्ये आमकां एकवटान दवरता एकामेकाच्या मोगान एकामेकाच्या एकवटांत. भुरग्यांक तशेंच आमची भुरगीं कांय प्रयोजन ना ती भुरगीं सोडात आनी कोण व्हरून त्या मातयेचे भांगर तेंकां करतली. ह्या भुरग्यांक कांयच करतना ती इतले उपकार पडटली गी तांची तालंतां थंयसर उर्जी जावन फाल्यां ती संवसारांत नांवाडी मनशां आवय बापूय म्हाका भायर घाले पूण हांव आज हिरो जालां संवसाराचेर जैत वेला आनी थंय जावन शिकोवंक सगळ्या संवसाराक लिसांव आसतलें म्हणटा आसतना आमी आमचें रुपांतर अशें आसलें जायचें की हर एकल्याक घनान मानान मर्यादेन आनी मोगान स्विकार कर. लेट्स लिव अवर लायफ, लेट्स एन्जॉय अवर लायफ. संतोशान जिवया आनी एक देणें देवान आमकां दिवचें एक आपूण देवान आमकां दिवचें हे पवित्रपणाक. देखून आज सगळीं आमी आमच्या जिणेचें रुपांतर हेंचून मानून काण घेवन सगळ्यांक सांगता लेट्स एक्सेप्ट एवरी वन एज दे आर. ते आसल्या उपरांत तांकां मानून काण घेया. कोणाक आमी फर्मान दिवचें नाका, कोणाक आमी चूक लावचें नाका, कोणाक आमी सकल घालचें नाका, कोणाक आमी वयर ती सकल म्हणून आमी चिंतचें नाका, पूण आमीच देवा मुखार खालती जावया आनी देवाक आमकांच आमी समर्पण दिवया आनी जेजून कशें रुपांतर बापाला उलोवन एक जावन तो जेवलो गे आमचो संबंद ह्या करेजमाच्या वेळार आमी बांदून रावया. म्हाका समेस्तांक ही आध्यात्मीक मौल्य आयकल्यांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा आनी तुमकां इल्लोसो वेळ करून टॅक्निकल प्रॉब्लम लागून हे तुमकां इल्लोसो वेळ करून चडूं पडलें. बक्षयात तुमचो मोगाळ फादर हेनरी पिलार याजाक सलत फिरगेचो विगार करून आनी सब्सक्रायब करून इल्लेशें प्रेस करात, लायक करात आनी सब्सक्रायब करात आनी उरलीं टोकाय तुमकां मेळटलीं. इल्लेशीं कितें तुमकां आयकूंक मेळटलें विचित्रान एक युनीक वे तुमकां देवाच्या उतरांनी मेळटा आनी जिणेचे सतां गणितान मेळटात. तुमकां सर्वांक बरें मेळटा बरें म्हणटा. म्हजो अनुभव तुमी सांगता वांटून तुमी आयकून इतल्या व्हड्या संख्यान तुमी म्हाका सांगात दितात. देव तुमकां समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो आनी सर्व दिता. देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मा तुमकां समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद भरपूर घालूं. आमेन.